पाऊस येता देखून इल्ले घराचे इल्लेशे चिप्स करया म्हूण मोन जाले. ऑलरेडी पणस कातार घरे सुनू जालात आमचे. पाऊस येतालो बरो ते दाडा बारीक कातरल्यात. आतां उजो करून कायल दवरला आनी तेल तापलें. आतां तेल तापल्या उपरांत अशें घालचे बरे. बरे घालून अशें इल्लें मिक्स करचें. पंदरा 20 मिनटां लागतात भाजूंक. आमी रान्नीर करचें. गॅसार करयेत मात गॅस मस्त जाय पडटा. आमकां रानान आनीक लांकडां आसा देखून आमी रान्नीर करचें. आतां एक 15-20 मिनटां थंय सोडया आमी भाजूंक. दोन पाटी साळूंक आसा, मिक्स करूंक आसा. 15-20 मिनटां जालीं आतां. जाल्यार कलर चेंज जावन आयला. हे आतां ऑलरेडी भाजल्यात. अशें आमकां पगळून काडचें. भाजल्यात म्हणून आमकां कळटालें अशें आवाज येता अशें. आनी तूं आयदनांत घालता आनी आवाज येताले अशें. हे जाल्यात रेडी भाजल्यात. अशें पगळून काडचें पुरा. अशें पगळून जें आसल्यार तें बरें तातूंत कांय तेलांत उरनासतना सपाय पुरा काडूंक जातात. उजोय बरो जळटलो जाल्ल्यान बेगीन जालें आमचें. हाका आतां उंच आसतना इल्लें रुची पुरतें मीठ अशें शेणोवचें. बारीक मीठ. तशेंच इल्लो मिरसांगेचो पिठो बापात न्हय, चिल्ली पावडर अशें घाल शेणोवचो. आनी ते उंच आसा देंगी ते बरें मिक्स जाता. अशें बरें हातांनी मिक्स करयेत. ऊन आसात देखून हांव हात घालिना. अशें आमचे एका कुलेरांनी बरयेत. बरें अशें मिक्स करचें. मागीर इल्लें अशें मिक्स करून अशें बरयेत. अशें गुंडायल्यार जालें आयदनांत. ते दाळ आयदनांत मिरसांगेचो मीठ आनी आसल्यार बरें लागता आसा. आनी एक आमचो आयदनांत भरून दवरचें. आमी ऑलरेडी आयदन एक रेडी केला आनी आमचो भाजून घाल्यात. तूं अशें बंद करून दवरचें. ताका वारें लागल्यार मोव जातात. पावसाळ्यांत बरो सांजेच्या कापयेक आनीक च्या पियेतना, टी.व्ही. पळयतना, मोबायल पळयतना इल्लें टायमपासाक बरें जाता. कांय कश्ट नाही करूंक. तेल चड वचना. तुमी एकटे ट्राय करा.